जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवन दवरूंक दीत? लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासणाक उरतात तशीं तीं खोडपांत कांतोंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी चडवणणार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रिथुमे वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलों. जाका हांव पळयतलों तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय. ताकाच ते तेंकतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरोवन वेता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो भरवासो. देवाचें उतर हें. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावंक. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव. काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, बरोवपाचो आमकां फटोय ना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतूच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकीन जाल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत. म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत
ताच्या जिविता उदेशी ओदीकूच तो आमकां तारोण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवे आमी खुशाल आसांव. देवाचें उतर हें. उद्गार. म्हज्या बापाची खुशी ही, जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें, म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशीं येतलीं आनी म्हजेशीं येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयलां त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जीं सगळीं बापान म्हाका दिल्यान तांच्या मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जिवंत करचीं. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.